या सेलिंग कॅम्प हांगा जालो आनी मागीर 9-10 दिसांचो कॅम्प आशिल्लो. भुरगे ऑल इंडियाचे भुरगे जवळ 164 भुरगे ह्या कॅम्पाक सहभागी जाले आनी एनसीसी आमच्या डिफेन्सान पडटा त्यामुळे हो एक कॅम्प भुरग्यांक एक हाजे चॅनल चॅनल जे आसा फुडल्या तांकां कितें जॉब हें करपाक जाय जाल्यार ही ट्रेनींग ही तांकां फुडें बऱ्याक पडटली. ते बरे आपले एक सेलर जावंक शकता आनी त्यामुळे सगळे तरेची ट्रेनींग हे कॅम्पाक एनसीसीच्या माध्यमातून दितात. म्हाका दिसता ह्या कॅम्पाच्या माध्यमातून नवीन भुरगे जे आहात ते पळय फर्स्ट टायम सेलिंग शिकतात तांकां 1, 2, 3 अशे कॅटेगरीन तांकां सर्टिफिकेट त्या पद्दतीचे मेळटात. एनसीसीचें कामूच आसा की एनसीसीच्या माध्यमातून बरे देशाचे बरे नागरीक करप, सगळे तरेचे शिक्षण घेवन डिसिप्लीन तांकां दिवन ते वेगवेगळ्या क्षेत्रांत खंय वचूंक शकतात. पुलिशें वचूंक शकतात, कोस्ट गार्डां वचूंक शकतात, नेवी वचूंक शकतात, आर्मी वचूंक शकतात. हे सगळे हातूंतल्यान जे हाचे सर्विसीचे चॅनल आहा ते थंयच्यान ओपन जातात आनी म्हाका दिसता एक बरो कॅम्प हांगा जाता आनी ह्या हातूंतल्यान आमची फुडली पिढी आसा एक फुडली पिढीक एक बरें मार्गदर्शन त्या भशेन कॉन्फिडन्स गेन करपाचें एक कॅम्प म्हणजे कॉन्फिडन्स तांकां दिवपाचें काम आसता. कारण तुमी उदाहरणार्थ काही नवीन गोंया भायले तांणी समुद्र केन्ना पळोवना पण ते ह्या 10 दीस भितर ते हे सेलिंग करपाक शकतात. इतले तरेचे कॉन्फिडन्स तांकां हातूंतल्यान मेळटा. Hosting the Rajya Raksha Mantri, the Indian Navy Training Center and Watermanship Training Center. There are two camps running here, National Regatta and the Watermanship Training. 116 cadets from 17 directorates of NCC. They are from all over country including JNK. They are children from the states who have not seen entered water and within 10 days they learn sailing and